नमस्कार. आम्ही गोंयच्या राजकारणातले भीष्म पितामह असे म्हणूं येता, जाणे कितलींशींच वर्सां मुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळें गोंयचें आनी जांचो आज वाडदिवस. ते प्रतापसिंग राणे हांचे आमी घरा कडेन आसात. आमी तांकां परबी दिवंक हांगा आयल्यात. देव बरें करूं. राणे साहेब, तुमकां देव बरें करूं. काळजांतल्यान हांव परबी दितां देव बरें. आनी तुमकां तेंच सांगता, आज तुमचो वाडदिवस आनी आज जवळ जवळ अधिकृतरित्या राजकारणांतल्यान तुमी निवृत्ती स्विकारल्या अशें आमच्यान म्हणूं येता. आता काय आम्ही राजकारणी लोक हय केन्ना निवृत्त जायना. हय आमकां लोकांनी निवृत्त केल्या शिवाय आमी निवृत्त जायना. ना, पूण तुमचे बाबतींत अशें जालें ना. तुमचे बाबतींत अशें जालें की तुमी जेन्ना निवृत्तीची भाशा करपाक लागले तेन्ना लोक आयले तुमचे बऱ्यान, तुमी वचनाकात. ताचे नंतर तुमी देवळान वचून आशिर्वाद घेतलो, तेन्नाय गोंयभर चर्चा सुरू जाली. अशें म्हाका दिसता खंयच्याच राजकारण्या मध्ये जावंक शकना. म्हणजे इतलो असो उमाळे आमी पळयले की बाकीच्या मतदारसंघांतल्यान एक संदेश आलो की ना, आमकां राणे साहेब परत आमदार जाल्ले जाय. ना, म्हाजें जाता तें हांव करतां. लोकांचे काही कल्याणकारी हय कामां जी असतात, हय भुरगे बाळा शिकले, हय खूप आनंद जाता. हय एक काळ आमच्या 70 असो आसलो हय की बिन शिकलेले लोक खूप असताले. हय आज ती परिस्थिती रावंक ना. बरोबर. आज शिकलेले लोक खूप जाल्या. खरें. आता काम धंदो हेच पळोवपाक बरोबर. मोठे आमच्या फुडें आव्हान आसा. बरोबर. आणि हांव चीफ मिनिस्टर आसतना इंडस्ट्रीज हाडल्या, हय परंतु आता जशी लोकसंख्या वाडटा तशी खरें. ती बरे उद्योग धंदे हांगा आमी हाडूंक जाय गोंयांत. बरोबर. खरें. आनी गोंयकारांनी फुडें सरोंक जाय. बरोबर. उद्योग धंदे नुसते हाडपाचे न्हू, किंवा नोकरी करणारे लोक आमकां आमचे कडेन उपयोग ना. आमकां नोकरी दिणारे लोक निर्माण करूंक जाय. खरें. सामकें एंटरप्रेनरशीप हय. गोंयांत चड जावची. सामकें. हय. तुमी इतले गोंयचो प्रवास राजकीय पळयलो. तुमी भाऊसाहेब बांदोडकरां पासून ते आतां मेरेन पळयले. ताची व्हडली कारकीर्द, तुमी मुख्यमंत्री जाले. एक गोंयचे बदल तुमी पळयलो. राजकारणांत पळय बदल जाले, ताचे बद्दल तुमी कितें सांगशात? ना, आज राजकारण तशें हें जावंक ना. एक काळ असो आसलो जास्त आमचे क्रिस्तांव भाव युनायटेड गोवन्सान आसले. बरोबर. आनी हिंदू महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान. जेन्ना काँग्रेस पक्ष हांगा आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्षान सगळ्यांक सामील करून घेतले. हय. ते श्रेष्ठीचेय तशें म्हणणें आसलें. बरोबर. श्रीमती इंदिरा गांधी म्हणा किंवा इतर राजीव गांधी म्हणा, सगळे की अख्ख्या लोकसंख्येक घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. बरोबर. सामकें. आनी तेन्ना म्हाका ते खरोखर मानले आनी हांव MG पक्षासून काँग्रेस पक्षान गेलो. म्हणजे म्हाजी कारकीर्द पूर्ण केली MG पक्षान. सामकें. सामकें. आनी मागीर नमस्कार करून पण एक अशें आसलें तेन्ना वदंता, जो पक्ष मगो किंवा योगो सोडटा तो परतो निवडून येना. खरें. खरें. पण लोकांनी म्हाका 70च्या उखलून धरलो आनी निवडून दिलो. हांव तो सबंद कारकीर्द जाणा मडगांव लोहिया मैदानाचेर तुमचें नांव घेतलें, ते सुद्दां सभेक हांव आसा. तुमची ती संपूर्ण कारकीर्द. एकदां अशें जालें हय. की मगो आनी योगो तेज्या फुडें कोणूच येवं शकनासलो. खरें. काँग्रेसाक कांय मेळनासलें. हांव तेन्ना काँग्रेसीन गेलो. हय. बरोच वेळ बसलोलो, नांव म्हाजें येवंक ना मोजणी खातीर म्हणून हांव मातसो असो भायर सरोन गेलो पाणी पिवंक काय कितें खातीर. तर तांकां दिसलें हो निराश जावन येयला, मागीर कागदाचे गुळे काडले मारले मागीर, आनी हांव परतून गेलो, बसलो. ती दुसरी काय तिसरी निवडणूक जातशी आनी हांव तेन्ना मागीर काँग्रेस पक्षान गेलो. तांकां लोकांक कितें हाडलें की म्हाजी मोजणी चल्ली आनी हांव निराश जावन भायर गेलो म्हूण. तुमची कारकीर्द आनी महाराष्ट्र हांव जसो जिंकूंक लागलो आनी मागीर नंबर वाडोवंक लागले तशें ते सगळे लोक पळाले. बरोबर. तुमची ही जी कारकीर्द पळय सामकी, जी काँग्रेसीची कारकीर्द हांव म्हणटा, ते तुमी इंदिरा गांधीची राजवट पळयली,
तुम्ही राजीव गांधीची राजवट पळयली, तुमकां काँग्रेसीनय पूर्ण तेंको दिलो. तर हे सगळ्या हो जो पळय प्रवास आसा आनी आतांचो प्रवास, तुम्ही काँग्रेसीन इतले अशे घटमूट रावले आनी परत एकदा काँग्रेस पळय जेन्ना मातसो डावनफॉल जाता तेन्ना सुद्दां तुमी काँग्रेस सोडली ना. हे कितें तुमचे, तुमी काँग्रेसीचे काँग्रेसची ध्येय धोरणां जी आसात हय ती आत्मसात करा सारकी. तुम्ही म्हणशात केन्ना तुमकां कशें, जाल्यार भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासून ते काँग्रेसच्या पक्षाक जेणी फावंडेशन घातलें, बरोबर, तेन्नाच्यान त्या लोकांनी विचार केल्लो की सगळ्यांक वांगडा घेवन वचूंक जाय. बरोबर, बरोबर. आतां कितें UG आनी MG कशें आसलें, एका वाटेन हिंदू दुसऱ्या वाटेन क्रिस्तांव. बरोबर. आणि तेय बी एकल्या कोणाक 22 सीट, एकल्याक 18 सीट इतल्याचेर ते सगळे गणित सगळे चलताले. राणे साहेब, तुमकां म्हाका तोच विचारपाक जाय की UG आनी MG ह्या चौकटींतल्यान भायर काडून तुम्ही एक काँग्रेसची एक वाट तयार केली गोंयांत, आनी मागीर काँग्रेस एक पयली एक वयल्या लेवलाच्या लोकांचो पार्टी अशे तरेन मानताले. पूण मागीर एक बहुजन समाजाचे सगळे घटक त्या पक्षान आयले आनी सगळे सर्व समावेशक असो तो पार्टी जाली. हे श्रेय तुम्ही तुमकां घेवंक शकतात ना, लोकांनी ते विचार करून कारण केला. पयले वेळा तुमचे पळय जेन्ना नांव आयलें मुख्यमंत्री म्हणून, ती घोशणा म्हाका खबर आशिल्ली आमी बहुजन समाजाचो नेतो गोंयांत करतात आनी तुमकां ती तुमच्या माळ ती गळ्यान घाली. तशें हांवें तशें केन्नाच चिंतूंक ना. हय, सगळे लोक आमचे, आनी तसो विचार केलो की लोकांक राजकारण म्हणटा ते धर्माचेर, जातीचेर वा कित्याचेर नसून लोकांच्या कल्याणा खातीर आपूण वावरूंक जाय. सामकें. तो कोणी असो, गरजूवंत असो किंवा ग्रेस्त असो, बरोबर, उद्योग धंदेकार असो, तांकां उद्योग धंदे वाडोवंक प्रोत्साहन दिवंक जाय. बरोबर, म्हणजे लोकांक काम धंदो गावतलो. सामकें. अशा तरेन हांव वागला. हय. आनी ताजे नंतर फाटले 15 वर्सां पळयल्यार भाजपाचो ग्राफ वाडटा आनी काँग्रेसीचो देंवता. अशे वेळार तुमच्या केन्नाच मनान आयलो ना की भाजपा आतां हे आजची वृत्ती अशी आसा की जिखणारे कोण, आता केंद्रान कितें चल्लां, आज संपर्काचो हो युग. हय, तेन्ना ह्या संपर्काच्या युगान जशें मिडिया म्हणा, टेलिव्हिजन म्हणा, टेलिफोन आनी सगळ्या तरेची जी हे आसा, बरोबर, साधना, इलेक्ट्रॉनिक युग सगळं, इलेक्ट्रॉनिक फास्ट इतलें तेन्ना म्हायतीचें हे युग, बरोबर, म्हायतीचें युग हय, लोकांक समजता रोखडें. सामकें. दोन्ही वाटेन तांकां बरेंय जाता आनी वायटूय जाता. बरोबर. तुम्ही दोन्ही, तुम्ही काँग्रेसची राजवट बॅलन्स पळयल्या, करूंक जाय. तुम्ही काँग्रेसची राजवट पळयल्या, भाजपाची राजवट पळयल्या. भाजपाचो जो पळय प्रसार जो पळय कितें जाला हो तुमी कसो पळयताले? काँग्रेस भाजपाचो हिंदुत्ववादी पक्ष अशें कित्याक जे एक्स्ट्रीम रायट म्हणटात बरोबर, त्या लोकांनी ताका पाठिंबो दिला. बरोबर, हे दिसून येता सगळी कडेन. स्वयंसेवक संघ म्हणा किंवा आनी काय बरोबर, बरें शिकयतात ते वगैरे, राष्ट्रवाद वगैरे वगैरे, परंतु ते ताका पाठिंबो नुसतो एकच कडसून येता. सामकें. सर्व समावेशक ना, सगळ्यांचे समावेश करून आमी फुडें वचूंक जाय. सामकें. भारत देश म्हणजे नुसतो एकाच समाजाचो न्हू. बरोबर, सामकें. हांगा सगळ्या जाती धर्माचे लोक आसात आनी तांकां वांगडा घेवन वचूंक जाय. पूण काँग्रेसीचो पळय जो डावनफॉल जाला तो वाडटो हिंदुत्वाद जो पळय आसा ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? काँग्रेसचो डावनफॉल सामान्य मनशाक तेजो प्रभाव पडटा. बरोबर, कित्याक मुस्लिम राजवटी पासून ते ब्रिटीश राजवटी पर्यंत हय, अशें जालें की हिंदू जाती जमातीक मातशें दाबूंक लागले. हय, खरें. परकी लोक जेन्ना हांगा राज्य करताले तेन्ना तुमी जाणात आमच्या 70रीन बंडां जाल्लीं हय, बाटयताले लोकांक. बरोबर. म्हणून कितकीशींच बंडां जाली आनी
ताका कारण असलें बाटाबाटीचें राजकारण जावंक जायना म्हणून बरोबर. परकी लोक हांगा येयले ते एका काळाक धर्माचो प्रसार करचो म्हणून बरोबर. अशें सुरू जालें. परंतु ते मोजक्याच भागांत ते रावले कित्याक ते तारवटी लोक असले, लांब वचूं शकनासले. पूण तुमी गोंयाचो नकाशो बघशात बरोबर. जाल्यार तो नकाशो अर्धा चंद्रा सारकें आसा. भायल्या कोरीन सगळे हिंदू खरें आनी मदींच सारकें. बरोबर. पणजी, बार्देस, सालसेट जुन्या काबेजादी तिनी म्हणटात ते. हितूर जुने काबेजादी आनी नवे काबेजादी. हय बरोबर. हितूर लोकसंख्या भायल्या काबेजादी ज्यो आसात ते सगळे नव्या हिंदू काबेजादी हिंदू आनी अशे हेचे प्रमाणे फुटले. बरोबर. त्याच्यामुळे UG आणि MG जाले. एक्झॅक्टली. सो एका अर्थान दोन्ही दोन टोणां पण काँग्रेसीन तांकां एकट्या हाडली गोंयांत. हय. पूण काँग्रेसची पळय देशभर पिछेहाट जाता हाजें कारण कितें? ना आता अनेक कारणां आसूं शकतात. लिडरशिपचेरय मातशें हे प्रश्न आसूं निर्माण शकतात जाल्यात. जातात. हय. राहुल गांधीचे नंतर जी पळय पिढी आयली ती कांय प्रमाणात सोनिया गांधीन चलयली. पूण ताजे नंतर राहुल आनीक आतां प्रियंका हांचे बद्दलची मतां, कारण तुमी आतां तशे एक्टीव राजकारणी ना, तुमी एक व्यवस्थीत आणि रोखठोक परीक्षण करू शकता. ना आता प्रियंका गांधी सुद्धा हय तशें तेंचे त्या घराण्यांसून जे येयल्या काय ना हय तितूर ते मुरलेले आसा की सगळे लोक आपले, सारकें जात पात कात ना. बरोबर. ना. बरोबर. आणि त्या तरेन ही भुरगीं वाडल्या. सामकें सामकें. प्रियंका गांधी म्हणा किंवा बरोबर. राहुल गांधी म्हणा. बरोबर. हांव तांकां लागसून वळखता कित्याक इंदिरा गांधी हांगा सामकें. मुख्यमंत्री आसलो त्या कारणान बरोबर. तेंच्या वांगडा संपर्क साधून जावा. ह्याच अनुषंगान एक मातसो कौटुंबीक अवघड प्रश्न विचारलो जाल्यार हय. तुमचो चलो विश्वजीत तो तुमचे परंपरेन वाडला आनी तुमी प्रखर, तुमी आनी विजया देवी प्रखर काँग्रेसीची जेन्ना जेन्ना वायट हय. दीस आयले तेन्ना सुद्दां तुमी उबे रावले. हय. ताजे बीजेपी कडेन वचप तुमी कशें पळयतात? ना आज अशें आसा तरणाट्यांक थंय चान्स गावता थंय वयतात जाणांक. परंतु जंय तांकां प्रोत्साहन गावता बरोबर. आनी जंय त्या लोकांची जे लिडरशीप कमतरता आसा थंय तो गेला. परंतु तेचे वाडणी तेचे विचारसरणी बदलू शकना. बरोबर. पण ही ताका राजकीय संधी साधूपण म्हणू शकता. विश्वजिताचे बीजेपी कडेन वचप हे राजकीय संधी साधूपण. आता तुम्ही BJP पळया, भारतान सत्तेर आयले, तांकां ते पयलींचें राजकारण उपयोग ना, सामकें. तांकां बदलचेच पडटले. बरोबर. तशें हांगा गोंयांतले सुशिक्षीत लोक आसात. सामकें. बरोबर. बाकीच्या व्हडल्या व्हडल्या राज्यांनी तशें ना. बरोबर. आज गोंयच्या शिक्षणाचो मान जो आसा बरोबर. लेवल ते जास्त आसा बरोबर. आनी लोक विचारवंत आहा. बरोबर. तेका लागून आज सुरवातीक मगो युगो जालें पण आतां बदल जाला. सारकें. आतां नवी पिढी जी येयल्या बरोबर. तांकां पण पर्रीकारा नंतरचे बीजेपी हो तुमी कसो पळयतात? कारण कशें आसा पर्रीकार मेरेन एक सर्वसमावेशक आशिल्लो. आतां कितें आसता बांदोडकर एक हय तेचे लिडरशीप आसली तेका. सामकें. पर्रीकराकय तशेंच आसा, धडाडी आशिल्ली. परंतु आता त्याच्या नंतर हय. ती पोकळी निर्माण जाता. बरोबर. बरोबर. शशिकला येयली हय. परंतु जास्ती दीस टिकली ना. खरें. तुम्ही पळया बरोबर. स्पिकराचेर अटॅक जालो ते तुम्ही जाणात. बरोबर. सरकार पडलें. खरें. तर तशें चलोवंक जायना. कोणी तरी तांकां सांगलें स्पीकर वेन इज नॉट देर ऑन द चेअर द चेअर कॅनॉट गिव्ह अ डिसिजन. ते अर्धे सुशिक्षीत आमचे थोडे लोक भितर पॉप्युलर असले पण एक मामा म्हणून असलो थंय तेजे सगळें नांव सांगना. मामान जी खुर्ची स्पिकराची घेतली आणि ढो करून आपटली आणि फोडली. तांकां कोणी सांगलें द चेअर हॅज टू गिव्ह अ डिसिजन. आणि मामा व्हडल्यान आराडलो
हय मंत्री आसलो रे तो मातशें ताका शिक्षण कमी आसलें दुसरी तिसरी शिकलेलो जो गेलो ते स्पिकराची खुर्ची घेतली आनी व्हडल्यान आराडलो आनी तोडून उडयली. हय ताका तो एक आनी असो क्लरिकल मनीस आसलो तो तांकां शिकयतालो. म्हाज्या लक्षांत ना तेजें नांव. हय तो अर्दुखसो आसलो तेणी स्पीकर वेन द चेअर गिव्ज अ डिसिजन चेअर म्हणजे स्पीकर थंय चेअर बसून डिसिजन दिता म्हणून पण ते चेअरच म्हणून उडया. तर मामान वचोन ते चेअर घेतलें आनी घे म्हणून आदळ्ळें सरकार पडटलें आनी म्हणून उडयलें मरे. स्पीकर उबो रावन आय पुट द वोट टू द हाऊस दोज इन फेवर से आय and those who are against say no. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. विश्वास ठराव मान्य करून उडयलो. तो फुगरो आसलो तेन्ना आपलो दिवचो. चेअर हॅज टू गिव्ह अ डिसिजन म्हटलें तांकां दिसलें कितें चेअर म्हणजे कितें चेअर उलयता. इट वॉज अ व्हेरी फनी नेशन वायड हाका पब्लिसिटी मेळ्ळी. शी फोटे असेंब्ली ते छापून आयले आनी अटॅक द होल पार्टी. एक्झॅक्टली जे कितें महाराष्ट्राची गोमंतकाची त्या वेळी इमेज सामको डावन जाली सामकी खरी. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वखदाक जी आसली इमेज एकदम एका राती भितर गेली. सामकें खरें. खुर्ची घेतली आनी ते म्हणून उडयली मरे स्पिकराची चेअर कॅनॉट गिव्ह अ डिसिजन म्हणून. आमी उदक फॅमिली पॉलिटिक्साचे उलयताले. फाटले एक 15 दिसांनी तुमी खूब मनस्ताप तुमकां जालो आसतलो न्ही. कित्याक कारण एक निर्णय घरांतलो चल्याच्या विरुद्ध तुम्ही एक स्टँड घेतलो. घेवचो पडटा तो वेगळ्या पार्टीचो हांव वेगळ्या पार्टीचो. बरोबर. पूण मागीर ताणी तुमकां राग कित्याक आयलो ताणी तुमकां टेक इट ग्रँटेड घेतलें म्हणून. ना 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 आमी तसो आमी घरा कडेन आमी ते राजकारण घरा कडेन हाडिना. ना पूण ज्या पद्दतीन तुमी आनी विजया देवी उबी रावली आनी तुमी एक स्टँड घेतलो असो स्टँड घेनात आनी सबंद गोंय आनी देशभर तो स्टँड गाजलो. इतल्या खातीर कोण तरी एकलो पक्षाचो भाजपाचो एक निरीक्षक येता तो दिल्लीत आनी मुंबय अशें स्टँड घेता. कित्याक आमी सिनियर राणे कडेन उलयल्यात आनीक ताणें म्हणलां की ताणें आमकां सांगलां तुमी कॅन्डिडेट दवरात आपूण निवृत्त जातलो. ना ना तशें कांयच उलोवंक ना. मागीर एक कितें आसा आचारसंहिता म्हणून आसता. हय आनी कोणी पावणो येयलो तेजो समाचार घेवंक जाय. बरोबर. आयले मागीर आयले या जेवा खाया चला. बरोबर. नाही देवेंद्र फडणवीस आणि 2 वेळा तसो स्टेटमेंट केलो. पयलीं तुमच्या घरा कडेन तुमकां मेळपाक आयलो स्टेटमेंट मागीर प्रेसाक केलो ना आमी तांकां सांगलां ते आतां निवृत्त जातले आनी ताजे नंतर ताणें परत दिल्लीन स्टेटमेंट केलो ना ते सिनियर राणे रिटायर जावपाचे आसात आनी ताणें ती तिकेट आमकां जवळ जवळ दिल्या. तशें कांय उलोवंक ना. आमचें राजकारण कांय उलोवंकूच ना तेचे कडेन. बरोबर. आमी बसल्या आनी कोणी म्हाज्या घरान येयलो जाल्यार आपली हेच्या प्रमाणे आचारसंहिता प्रमाणे ताका जेवण मान दिवंक जाय. बरोबर. तुमच्या विश्वजिता कडेन ही चर्चा जाल्ली कशा संबंधी पर्येची जागा. ना 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 तो वाळपय रावता हांव पर्या रावता. हय म्हणटकीर ताणें पयलीं दिव्या राणेचें नांव पळय फुडें हाडलें ते तुमकां कन्सल्ट करनासतना हाडलें. ना तेन्ना आमचें कांय कल्चर करूं ना. ताका दिसलें आसलें आतां बापूय रिटायर जाता 50 वर्सां जालीं. हय पूण निमाणें एक असो एक स्टेटमेंट राजकारणांत जातालो की प्रतापसिंग राणेन सिद्ध केलें आनी विश्वजिताक दाखयलें हांव तुजो बापूय हा म्हणून. तूं कितलोय राजकारण कर पूण हांव तुजो बापूय. म्हाका खरें दिसता जे बरोबर दिसता तें उलयता. केलें. आनी हाजे खातीर एक मानसीक त्रास तुमकां जालो ना. ना कारण तुमी आपल्या राजकारण एक भायर दवरता आनी घरची फॅमिली पण वेगळी. बरोबर. पूण विश्वजितान अशें म्हणलां आपल्या खाजगी सरकारान की आपल्याक खूब मनस्ताप जालो. एक फॅमिलीचें नांव राजकारणान आयलें भायर चर्चा जाली वर्तमानपत्रान आयलें. विश्वजितान म्हटलां अशें म्हणलें अशें ताच्या मित्रांनी आमकां सांगलें. हांव काय नकळो. बरें हें सगळें जातकीर विश्वजीत तुमचे कडेन आयलो. येता सगळीं भुरगीं बाळां सगळीं येता आमचे कडेन. आज वाडदिवसाक आयलो ना आज ना तो थंय रावलो. तो कितें आसा तो येयलो म्हणजे फोकस जातलो. हे सगळे मिडिया आनी कोण आसतात हांगा. ना पूण आपल्या
वडिलांच्या एक वाढदिवसाक येवप आनीक जाच्या पांयाकडे रावन तो ताणें राजकारणाचो श्री गणेश केला ताजे येवप आनी ताजे पांय पडप त्याचे काय ना तशें काय ते तुमी पॉलिटिकल अशें घेनात फाटल्यान पॉलिटिक्स काय ना पॉलिटिकली काय ना. पण तुम्ही आता खरेच राजकारणांतल्यान फाटल्यान सरतले काय तुम्ही अजून टाइम आसा पळोवया आता हो टर्म कंप्लीट करूया तरी पयलीं. कारण फॉर्म भरपाचो आज लास्ट डे. आं आज फॉर्म भरपाचो लास्ट डे आशिल्लो. हय हय सो तुम्ही हे इलेक्शन लढना म्हणून जालें आनी तुमी वेंचणुकेच्या इलेक्शनांतल्यान निवृत्ती घेतली अशें आमी मानूं येता. हांवें काय सांगू नको हे सगळे आता आमचे सत्रकार येयले पळय. हय राजकारणाचो निवृत्त कोण जायना बरोबर निवडूनच येवंक जाय अशें न्हू. बरोबर खूब लोक निवडून येतात. बरोबर. पण तुमकां कितें अशें तुमची कितें अशी वाटचाल फुडली कशी आसतली. ना हांव सुशेगाद आमचो जो पेशा आसा आनी जो सोशल वर्क आसा हांव करत रावता. तुमकां अशें दिसना की तुमचे नंतर पर्येची जागा तुमची घरकान्न ना विजयाबाई. ना ना अच्छा आमचे कुटुंब मेळटा विश्वजीत आहा तो पुरयत तितके ओके. कितें करता ते. आणि विश्वजिताचेर तुमचें लक्ष आसता ताजे निर्णय ताजे ना राजकारणाची ना वागणूक तो ताजे तो स्वतंत्र ताका तो ल्हानासून व्हड हांगा राजकारण जल्म तेणी पळयलां. बरोबर and whatever he does, let him do it. If he makes mistakes, he has to learn. एक्झॅक्टली. आणि तुमकां भारतीय जनता पक्ष सरकारान तो कॅबिनेट दर्जो तह्यात जिवीत भर दिला तो तुम्ही घेतला. तेंच्यांनी दिला पूण हांव काय येस अँड नो म्हणूंक ना. हय आनी तेजें काय येतलें तेच्या वांगडा कितें आसा. बरोबर. परंतु कॅबिनेट दर्जो म्हणजे हांव काय कॅबिनेट मिटींग अटेंड करिना. बरोबर हेचें काय आसा काय ना हांव नकळो. तुमकां खबर ना. बरं आणि एक असो प्रश्न की काँग्रेस ह्या वेळार फूल फोर्सान इलेक्शन लढटा आणि भायर वातावरण अशें आसा की बीजेपीक शह दिवपाक इतलें काँग्रेसचें वातावरण गोंयभर निर्माण जाता. अशा वेळार तुमकां जर काँग्रेसीन प्रचार करपाक आपयलें विशेषतः पर्ये मतदारसंघात तुम्ही काँग्रेसचो प्रचार करचो अशें तरी तुमकां जर विनंती आयली. प्रचार करूंक आयलो आय एम ए काँग्रेसमॅन आय हॅव टू गो. पण तुम्ही हांगा तुमच्या सुनेचे विरुद्ध भूमिका घेतले. म्हाका काँग्रेस पार्टीचो हांव कोणाच्या व्यक्ती चेर घेवचो ना. हांव पार्टी दिस इज पार्टी पॉलिटिक्स. पार्टीचे संबंदी उलयतलो. व्यासपीठार वतले लोकांक मेळटले तुमी आपले कार्यकर्त्याक सांगतले. हांव जर निवृत्त जाल्यार कित्याक वचोंक जाय ह्या वटेन त्या वटेन. परंतु आय कॅन मेक अ स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ काँग्रेस. आमी सांखळे आसात. आमी तुमकां म्हणलां की गोंयच्या राजकारणांतले भीष्म पितामह प्रतापसिंग राणे हांच्या घरा आज तांचे वाडदिवस आमी तांकां आज परबी दिल्या वाडदिवसाची. म्हत्वाचें म्हळ्यार लक्षात घेयात राजकारण कशें आसप फकत आपलो चलो म्हणून ताका तेंको दिवपी अशें हें राजकारण आसूं शकना. आपलें एक तत्व आसता आनी आपल्या आयुश्याचें एक ध्येय आसता. हें ध्येय कितें तें आमी राणे साहेबाक फाटलीं 45 वर्सां तरी गोंयच्या राजकारणांत तांची वेगवेगळी कारकीर्द हांवें पळयल्या. हांव स्वता गोंयच्या पत्रकारितेन 40 वर्सां आसा. तांचे मुख्यमंत्री विरोधी नेते ते भायर सभापती गोंयचो आनी ताजे नंतर तेंचें जीवन आमी पळयलां. अशा वेळार ते जेन्ना भुमिकागेर उबे रावतात आनी रोखठोक उलयतात गोंयच्या राजकारणाचो दर्जो वाडटा. प्रतापसिंग राणे हे जेन्ना राजकारणांत आशिल्ले मुख्यमंत्री धरून ते वेगवेगळी पदां तांणी आपल्या खंयच्याच ह्या कारकिर्दीचेर खत लागपाक दिलें ना. इतलेंच न्हय गोंयच्या राजकारणाचो दर्जो कसो वाडटलो हें ताणें पळयलां. फुडाराक अशे तरेचे नेते तयार जातले काय ना आमकां खबर ना. पूण राणे जो मेरेन आसात तो मेरेन ते गोंयच्या राजकारणाचेर देख किंवा गोंयच्या राजकारणाचेर नदर दवरतले अशी आमी आस्त बाळगितात. राणे केन्नाच गोंयच्या राजकारणांतल्यान निवृत्त जावचे नात अशी आमचे सारके जे पळय हे पत्रकारितेन आसात ती आस्त बाळगितात. राणे साहेब तुमी आमकां ही मुलाखत दिली सामकें हांव काळजांतल्यान तुमचो उपकारी आसा. धन्यवाद.